मंडेसून रेट वाडली 94 रुपीज जाली पयलीं 72 रुपीज आशिल्ली ती 2 दीस पयलीं फाटीं रिजन म्हणल्यार ते बेळगांवसून रेट वाडून येयला ते सगळे वेट घेवन जालें पावसान सगळे स्पॉयल जाले तेंचे गोडावनचे गोडावन कांदो आतां कितें डॅमेज वचूंक लागला 130 पसून रेट आसा पयलीं 90 रुपया 80 रुपया जाल्ले आनी वाडले कांदो बरे कांद्या रेट आसा डॅमेज कांदो कमी आसा 60 रुपया 70 रुपया कांद्या रेट बरे कांद्याक रेट आसा 130 पसून आसा केन्ना वाडून आतां एक 4 दीस जाले हेज्या पयलीं कमी आशिल्ले आनी एकदम आनी वाडले कांद्यान भज्यांचे गाडेवाले भेळपुरीवाले बारीक सारीक हॉटेलवाले कॅन्टीनवाल्यांक बरोच दणको दिला दिसाक 10 किलो कांदो व्हरपी आतां 1.5-2 किलान दीस भागयतात कांद्याचे आयटमूय कॅन्टीना आनी हॉटेलांनी परवडना हॉर्टिकल्चराचो जो कांदो जो आसा न्ही तो फॉर हावज होल्ड फॉर डोमेस्टीक पर्पज घरा कडेन यूज करपाक शकता कितें तो आमकां हॉटेल्सान बी आमकां कोता येना तो फॉर बिजनस पर्पज आमकां कोता येना तो सो तशें आसा सो आमकां कंपल्सरी मार्केटांतल्यानूच सद्या कांदो घेवचो पडटा जर आमकां जर मोठो जाय आनी क्वॉलिटीक जर कांदो जाय जाल्यार एज पर मार्केट स्टडी ते आमकां सांगता अजून एक 10-15 दीस तरी लागतले कांद्याचो रेट देवपाक बट देंवन कितलो देंवतलो कितें एक टायम कांदो जो आशिल्लो तो आमकां 15-20 रुपयान किलो मेळटालो आतां पयलीं जे आमी दिसाक आमकां 5-10 किलो जो कांदो लागतालो तो आतां आमी 1-1.5 किलोन आमी भागयतात नीड्स जे आसा ते आनी स्पेशली कांद्याचे जे कितें आयटम्स जे आशिल्ले ते आतां ऑलरेडी सगळ्यांनी रेड्यूस केल्या जे व्हडले जे हॉटेल्स आसा तांकां कांय फरक पडूना रेस्टॉरंट्स बी जे आसा ते कित्याक तांचे पर प्लेट हें कॉस्टिंगूच आसता हें सेलिंग प्रायस आसता 150-200 रुपया सो जेन्ना आमची प्लेट आतां फॉर एग्जांपल आमी कॅन्टीन चलयतात गव्हर्मेंट कॅन्टीन चलयतात आमची आतां एक प्लेटीचो रेट आतां एक कांदा भजी जर आमी जर दिवपाक गेले जाल्यार 15 ते 20 रुपया कळ्ळें न्ही सो आमी ऑलरेडी आतां डिसकंटिन्यू केला फॉर एग्जांपल कांदा भजी आनी हे जे आसा आनी स्पेशली कांद्याचो जे आयटम्स जे आसात कितें ते आमी ऑलरेडी रेड्यूस केल्यात प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी स्वप्नील तारी.